उत्तर प्रदेशातले एके लग्न जाल्ले तरणाटे बायलेन घोळ लावन जीव दिवपाची घडणूक कारापूर तिस्क वाठारांत घडल्या। हे बायलेन नेमकी कित्याक लागून आत्महत्या केली ते स्पष्ट जावंक ना। फुडलो तपास सुरू आसा। मूळ उत्तर प्रदेशातली ही बायल कारापूरच्या लालबाग वाठारात एका भाड्याच्या रूमात रावताली। 16 मंजिल हे इमारतीतल्या एका रूमात ती आपल्या भावासयत रावताली। तिका एक साधारण 2.5 वर्सां पिरायेचो सान चलो भुरगो आसा। तिचो घोव कारापूर तिस्क वाठारांतल्या एका हॉटेलांत कामाक आसा। घोव घरांत ना तो पळोवन मंगळारा तिने रुमांतच गोळ लावन आत्महत्या केली। हे विशींची म्हायती मेळटकीच पुलीस घडणूक थळार पावले। तांच्यांनी डेड बॉडीचो पंचनामो केलो। उपरांत डेड बॉडी पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या GMCत धाडली। हे बायलेन नेमको कित्याक लागून जीव दिलो ताचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना। वरिश्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस फुडलो तपास करतात। मजगती हे बायलेच्या कुडीचेर GMCत पोस्टमॉर्टम केले उपरांत तिची कूड तिच्या घरच्यांच्या ताब्यांत दिल्या। ही कूड घेवन तिचे घरचे लोक उत्तर प्रदेशाक वचपाक भायर सरल्यात अशी म्हायती मेळ्ळ्या। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।